आमी पळयता हालीं जेन्ना स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल करपाचे गजाली चलता, ज्यो इलेक्ट्रिसिटीचे जे स्मार्ट मिटर आसा ते इन्स्टॉल करपाच्यो गजाली चलता, तेन्ना लोकां मदीं खंय तरी कन्फ्युजन आसा. लोक अशें चिंतता की हे स्मार्ट मिटर बसयले जाल्यार तांकां लायटीचे बील चड येतले. जावं आमी पळयता की फाटीं जेन्ना मिटर जेन्ना चेंज जाले, जेन्ना डिजिटल मिटर आयले, तेन्ना खंय तरी लोकां मदीं असोच बोवाळ जालो की जे नॉर्मली तांकां लायटीचे बील येताले ते आनी चड येवपाक लागले. सेम गजाल आतां जेन्ना स्मार्ट मिटर बसोवपाच्यो गजाली जाता तेन्ना सेम भंय हो लोकां मदीं आसा. आनी हे स्मार्ट मिटर कशे आसतले, ताजो फायदो लोकांक कसो जातलो, ह्या सगळ्या गजालीचेर जे चीफ इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टिफन, तांचे कडेन आमी उलोवप केलें. स्मार्ट मिटर हो प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. स्मार्ट मिटर हो एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट. जशें आमी एवरीबडी आमच्या घरांत स्मार्ट इक्विपमेंट, स्मार्ट गॅजेट यूज करता. आमच्या सगळ्यांच्या हातीक आयज नेणटो तसो जाणटो म्हणल्यार सगळ्यांच्या हातीक एक स्मार्ट फोन आसता आनी आमकां रियल टायम बेनिफिट्स मेळता. आनीक एवरीबडी नोज कसो बेनिफिट्स आमकां मेळोंक शकता थ्रू स्मार्ट इक्विपमेंट. तसोच हो एक प्रोजेक्ट स्मार्ट मिटरींग. ह्या स्मार्ट मिटरिंगा प्रोजेक्टा उद्देशी आमच्या घरांत जेन्ना तो घालतले तेन्ना आमकां तेजें कन्जम्पशन, लेट्स से आयचें फूल कन्जम्पशन आमकां कशें आशिल्लें तें नेक्स्ट डे वी कॅन एक्झॅक्टली सी द ट्रेंड, द हिस्ट्री, द ट्रेंड, द पॅटर्न. लेट्स से आमी कसो आमचें कन्जम्पशन वाडलें, कित्याक लागून वाडलें, वोल्टेज कितली आहली, केन्ना पावर गेलो, केन्ना येयलो, ह्यो सगळी सुविधा लोकांक बऱ्यो पडटल्यो. इवन मे बी आतां फुडें फुडें कंपेन्सेशन आसतलें ऑर एक आर्ग्युमेंट आसता बाबा ही वोल्टेज सारकी नाशिल्ली, सो आमकां एक बऱ्याक पडटलें एक टू एक्ट, एक डिसिजन घेवपाक. ह्या कंज्युमराक सदांच लो वोल्टेज मेळटा जाल्यार इमिजिएटली आमकां डेटा मेळनाशिल्ली पयलीं. थ्रू स्मार्ट मिटर एक्झॅक्टली ह्या कंज्युमराक कसो ट्रेंड आनी पॅटर्न आशिल्लो तो आमकां कळटलो आनी डिसिजन घेवपाक मेळटलें. सेकेंड इज द ओन कन्जम्पशन कंट्रोल आसतलो. आतां आफ्टर 30 days, 45 days, normally consumer come to know what was his consumption and he doesn't come to know every day what was his consumption pattern. Ata exactly at 12 o'clock what was my consumption, at 1 o'clock what was my consumption. So every consumeराक एक बऱ्याक पडटलें कशें म्हाजें कंजम्पशन वाडलें, कितें वगैरे म्हाजें इक्विपमेंट फॉल्टी आसा ऑर हांव ह्या दिसाक नाशिल्लो त्या घरान तरीकूय म्हाजी युनिट्स कंज्यूम जाला. सो आमकां बऱ्याक पडटलें टू एक्ट, टू टेक डिसिजन एंड टू टेक करेक्टीव एक्शन. ऑल्सो कंज्युमराक बऱ्याक पडटलें टू कंट्रोल इज कन्जम्पशन. आतां आफ्टर 45 days ऑलरेडी कन्जम्पशन जाला, बील येयला, यू कॅनॉट डू एनीथींग. टुडे यू वील कम टू नो एक्झॅक्टली ऑन द फर्स्ट डे ओनली what was my consumption, what was my money. There will be an app on your mobile. On your app you will get a graph, pattern येतलो, and that day only you can act and you can exactly correlate the what is the equipment being used on that particular time or that particular moment and what was my consumption. And if any discrepancies are there, it will be able to resolve or to take care on that particular day. हो स्मार्ट मिटरिंग प्रोजेक्ट खूब जाण तेजेर अगेन्स्ट उलयता, बट I feel and the benefits of the project are more to the consumer and also there are a lot of benefit for the utility. As sitting at in the office we will come to know exactly what is the consumption. आयज आमकां खूब पाटी पावर अवेलेबल करपाक प्रॉब्लेम जाता. खंयच्या वराक ह्या गोंयचो डिमांड कितलो आसा एक्झॅक्टली सायमल्टेनियसली आयज आमकां खबर नासता. ओवरऑल मेवता पूण एक्झॅक्टली वीच एरिया, लेट्स से काणकोण कितलो आसतलो, पेडणे कितले आसतलो, मोर्मुगांव कितलो आसतलो, धारबंदोरा कितलो आसतलो, मारगांव कितलो, एक्झॅक्ट वील बी एबल टू नो टू अपग्रेड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. ट्रान्सफॉर्मर कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय तें कळटलें. खंयच्या एरियाक एक्झॅक्टली ह्या अमक्या टायमार लोड वाडटा, रातचो कितलो आसता, अर्ली मॉर्निंग कितलो आसता, डिफरंट डे, डिफरंट टायम ऑफ डे वील कम टू नो एक्झॅक्ट डिमांड ऑफ, and based on that we'll be able to procure the power, we'll be able to make necessary arrangement for the power, which is very important nowadays because all tariff, everything depends on what arrangements you do, because these are basically the long term arrangements. PPAs are normally signed for 25 years. So this will help us effectively and efficiently find out what is the Goa's demand, and based on that we can procure power. Also we'll be able to make proper arrangement for every corner of Goa, based on the supply and demand. तर स्मार्ट मिटर डायरेक्टली कशें कितें इन्स्टॉल जातले प्रोसिजर?
सद्याक गव्हर्मेंटाच्या डायरेक्शना प्रमाणे फर्स्ट आमी आमचे जे फिडर आसा ते सगळे फिडरांक घालतले. सेकंड इज DTC डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स. थर्ड इज आमचे गव्हर्मेंट कंज्युमर आसा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसां पयलीं आमी ते बसयतले. मागीर इंडस्ट्रीज एंड लास्ट वी वील डू कंज्युमर्स. इन दॅट ऑल्सो वी वील डू द 3 फेज कंज्युमर्स एंड लास्ट वील बी द सिंगल फेज कंज्युमर्स. आनी सद्याक ताजें फूल प्रिपेरेशन चल्लां. हाव वी आर गोईंग टू डू द अवेरनेस and how these softwares and all these apps will be made and how they will be user friendly. हे सगळें सुविधा कश्यो लोकां कडेन पावच्यो आनी स्मुथली एग्जिक्युशन आनी इम्प्लिमेंट जावचें ती तयारी चल्ली आसा. आनी 1-2 म्हयन्यांनी वी वील स्टार्ट इन्स्टॉलिंग दीस मिटर्स. एंड फर्स्ट डेडलायन अशी कितें धरल्या डिपार्टमेंट? द प्रोजेक्ट इज फॉर 2.5 years. From I said the work order was placed 3 months back. So in the next 2.5 years we have to complete this project. स्टार्ट केन्ना जातलें म्हणटा तुमी? दोन Start zalo. We have not started installing the meters, but we have started the process because orders has to be given, the GTPs has to be approved, the meter whether they are in line with the specification as per the tender. तांचो ते सेंटर आसतलो जो आमचो मेन स्मार्ट मिटरिंग ऑपरेशनल सेंटर आसतलो तेजी तो प्लेस आसा ती तेजे एक्सेस सगळे पळयतले. देन द HES म्हणटा जो एक सिस्टम आसा MDM सिस्टम आसा तेजी डिटेल्स आमी घेता तेजे स्पेसिफिकेशन पळयता वीच कंपनी दे आर गोईंग टू सप्लाय. ऑल दीस थिंग्स वील बी डन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months and after 2 months we will start. Already the orders are given for the meters, so it will happen in the next 2 months.